नमस्कार. पंचामृतात स्वाद आस्वाद सीझन 3 च्या आजच्या भागात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज आमी आसा मडगांव गोगळ हांगासर आनी हांगासरलो सगळ्यांचो फेवरेट जॉयंट म्हणल्यार चाट दी हट्टी कॅफे. आनी आजचो भाग घेवपाक आमी हांगाच आयला. आमचे आजचे सेलिब्रिटी गेस्ट कोण हे जाणून घेवपाची उत्सुकता तुमकां सगळ्यांकूच लागली आसतली न्ही. आमचे आजचे गेस्ट गोवन क्रिकेट क्षेत्रातले एक अशें नाव जे खुबशे अपकमिंग क्रिकेटर्सां खातीर एक इन्स्पिरेशन आसा. क्रिकेट प्लेयर ते कोच हो तांचो प्रवास खूब प्रेरणा दिवपी आसा. तांचे बद्दल आमी जाणून घेतलीच, पण तांची फुडली सायड घेवपाक आमी तितलीच उत्सुक आसा. जाणून घेवपाक जाय आमचे आजचे सेलिब्रिटी गेस्ट कोण ते पळयात. सध्या लोकां मदीं क्रिकेट आनी IPLची बरीच क्रेज आसा. ताकाच लागून आयच्या आमच्या स्वाद आस्वादाचो गेस्ट सुद्दां एक स्पोर्ट्समॅन, एक क्रिकेट प्लेयर आनी कोच हेमंत आंगले. गोंयच्या रणजी टिमीचो आदलो वायस कॅप्टन म्हण तांची गोंयकारांक वळख. गोंया खातीर ते 33 फर्स्ट क्लास मॅची खेळ्ळ्यात आनी 3.48 च्या इकॉनॉमी बरोबर 58 विकेटी तांणी मेळयल्यात. 1983 वर्ल्ड कप जैतिवंत टिमीचो आदलो खेळगडो सय्यद किरमानी हांचे कडेन तांची घट इश्टागत. क्रिकेट प्लेयर म्हण जरी ते रिटायर जाले तरी तांणी क्रिकेट मळावयलो वावर आजून थांबोवंक ना. नव्या भुरग्यांक तशेंच तरणाट्यांक ते क्रिकेट कोचिंग दितात. ICC लेवल 3 कोचिंग कोर्स पास करपी ते पयले गोंयांतले क्रिकेटर. जाणून घेवया तांची फुडली सायड आयच्या स्वाद आस्वाद कार्यावळींतल्यान. येवकार दिवया आमी आमच्या आजच्या सेलिब्रिटी गेस्टाक हेमंत आंगले सर हांकां. नमस्कार. येवकार सर, कशे आसा? नमस्कार. खरंच बरें दिसता जेन्ना तुमच्या सारकेले व्यक्तिमत्व आमच्या कार्यक्रमार येता जे खुबशे लोकां खातीर प्रेरणादायक आसात. सर, तुमचो प्रवास इतल्या वर्सांचो ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 35 वर्सांचो. सो फ्रॉम अ क्रिकेट प्लेयर टू कोच, सो हो सगळो तुमचो प्रवास कसो आशिल्लो? कित्याक खुबशे आमचे पळोवपी आसा, आमचे यंगस्टर्स आसा जे ह्या क्षेत्रांत वचपाक सोदता. सो कशें सांगतले तुमचो प्रवास कसो आशिल्लो? हय, म्हजें शिक्षण जालें थोडें मुंबय आनी थोडें नाशिक. क्रिकेट शिकलो नाशिक इन 1971. तर तेन्नाच्यान जो क्रिकेटचो प्रवास चालू जालो तो अजुनूय चालू आसा एज अ कोच. खेळ्ळो फॉर द स्कूल 72 to 74, मागीर फॉर द कॉलेज 74 to 79, आनी फ्रॉम 85 to 92 गोंया खातीर रणजी ट्रॉफी. आनी मागीर आतां मागीर हांव कोच जालो, सिलेक्शन कमिटीचो चेअरमॅन जालो. ताचे वेगळे वेगळे पद म्हाका मेळत गेले. आनी आतां सद्या कोच, पिच क्युरेटर, भुरग्यांक शिकयता हांव, पिची करता तयार. पण खुबशे चॅलेंजीस तुमकां फेस करचे पडले आसतले, कित्याक इतले वर्सां पयलीं ह्या क्षेत्रांत वचप आनी म्हाका दिसता चॉयस आशिल्लो की एज अ क्रिकेट प्लेयर हे तुमी फूल टायम तुमचो म्हणजे हेच आशिल्लें की पॅशन प्लस प्रोफेशन तुमचें तेच. सो चॅलेंजीस कितें आयले त्या टायमाचेर? ना, म्हगेलें प्रोफेशन हें नाशिल्लें. तेन्नाच्या काळान तुका क्रिकेट पयसो दिनाशिल्लो. एक्झॅक्टली. तुका पयसो पोचचो पडटालो क्रिकेट खेळपाक. म्हणून तुका स्पॉन्सर करनाशिल्ले. आतां तूं बॅट स्वताची घेवची पडटाली, तिकीट स्वताचे काडचे पडटाले. सो रणजी ट्रॉफीन सुद्दां म्हणजे रणजी ट्रॉफीन म्हाका तिकीटी बी काडटाले, पूण आमच्या हॉटेलांत कपडे धुवप बिवप ते सगळे आमच्या हांगा आसताले. तर आतांचे हाका एज अ प्रोफेशन ते घेवं शकतात. आमकां जे 35 रुपया पयलीं मेळटाले ते आतां जवळ जवळ 1.5 ते 2 लाख एका मेळटा. आतां हे प्रोफेशन घेवपाक मेळटा आनी ताका लागून तितली तांणी तयारी दाखोवपाक जाय, कश्ट करपाक. बरोबर. ते टॉपाचेर उरपाक खूब कश्ट लागतात आनी त्या प्रमाणे घाम घालपाक. आज तुमी कितल्याशा लोकां खातीर मेंटर आसा, कोच आसा, पण त्या टायमाचेर तुमचें इन्स्पिरेशन कोण आशिल्लें? म्हगेलें इन्स्पिरेशन ऑफकोर्स सुनील गावस्कर तेन्ना आमचो तो हिरो गोवानी फिल्डिंग करपी एकनाथ सोलकर म्हणून ते आमचे दैवत. पूण म्हाका खरो क्रिकेट शिकयला आनी मुखार हाडला, पुश केला तो म्हगेलो कोच, पयलो कोच वसंत पोंतांबेकर म्हणून. तो हिंदी शिकयतालो शाळेन आमच्या. पूण बाबान ताका धरलो. बाबा भिगुपय आंगले, ही वॉज अ प्रिंसिपल क्रिकेट मॅच.
आणि पीच बीच केली, आमची शाळेची टीम तयार केली आणि हाका हिंदी शिकोवपी ताका क्रिकेट कोच केलो कारण तो बरो प्लेयर पयलींचो. आणि ताणें आमकां आमची टीम तयार केली. जवळ जवळ 15 वर्सां आमी सलग जिखत गेले. म्हणजे आमी वतकच म्हणजे हांव कॉलेजीन आसतना सुद्दां बाकीचे भुरगे जिखताले. तर तो म्हगेलो खरो आयडल म्हणटा इन क्रिकेट. पण घरातल्यान सपोर्ट आशिल्लो तुमकां क्रिकेटी खातीर? ताका लागूनच हांव हांगा पर्यंत पावला. फूल फॅमिली रायट फ्रॉम इन्सेप्शन आनी आतांय. सो तांकां लागूनच सो म्हाका दिसता सगळ्यांक मेन पयलीं जाय आसा तो घरातलो सपोर्ट. सामको तो जर ना काय जावपाना. ओके, सो सरां बरोबर आमच्यो गजाली चालूच उरतल्यो, पण आज आमी तांचे कडल्यान एक वेगळे कार्य करून घेवपाचें आसा. सर किचनान केन्ना वतात? पयलीं आतां सुद्दां वतना हांव. आनी पयलीं केन्ना गेलो ना. म्हाका च्या करपा येतालो, आई शिकयल्लो. आमलेट करपा येतालें, चपाती करपा येतालें. 3 वस्तू करपाक मेळटाले शाळेन आसतना. ओके. पूण मागीर ऑफकोर्स आमकां केन्ना चान्सूच मेळोना किचनान येवपाक. पूण मागीर जेन्ना पळय हांव रिटायर जालो फ्रॉम आय वॉज ऑल्सो कोच फॉर SAG स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा. इन 2018 हांव रिटायर जालो. आनी तेन्नाच म्हाका MS धोनी क्रिकेट एकाडेमींतल्यान कॉल आयलो की तूं हेड कोच जाता काय म्हणून. ओके. सो आमची फॅमिली मिटींग जाली. आमी फार्मासी बंद करपाची ती बंदी केली. आनी हांव रायपूर गेलो फॉर MS धोनी. मागीर रायपुराक आमकां बंगलो आशिल्लो पूण वी हॅड टू कूक. तुमकांच करचें पडटालें. हय. आनी त्या प्रांतान आमी केन्ना हांव तरी कांयच वचूं करूंक नाशिल्लो. नाशिल्ले. ना स्वता जावं ना अशें. मागीर थंय म्हाका आदार मेळ्ळो तो ह्या पुस्तकाचो. आस्वाद. हय, स्वाद आस्वाद. सो आस्वादू हांगासर आयला. आणि हे पुस्तक कितें? म्हगेलें आवयलें पुस्तक. अरे वा. लक्ष्मी भिगू पै. हे बरयलें 1976. इतले वर्स पयलीं? हय. सो 77 तागेलें हें जालें. आनी प्रस्तावना जी बरयल्या पळय हय. ही प्रख्यात नाटककार वसंत कानेटकर. अरे बापरे. ओ नायस. तो बाबालो सामको लागचो इश्ट. आनी आमच्या घरा कडेन कित्येक वेळा आयला पार्टी जातली आमच्या घरा कडेन. आनी आयले जेवण ताका खूब आवडटालें. एस्पेशली ती कडी पळय तो सामको चकचक हे करून पितालो. ओके. पयलीं जेवण बिवन जाता तो हय. ते हातची कडी सामकी बेस्ट जाताली. आनी तो पितालो. आनी तांणी प्रस्तावना बरयल्या. हो म्हाजो आदार जालो. आनी हाजेर पळोवन आनी एक चिंता सांगता हांव. आतां तोखणाय करता हांव आयली की हे जर फॉलो केलें न्ही तुमकां आनी कांयच हे करपाक जाय. परफेक्ट जाता. सो आज आमच्या सगळ्या पळोवपां खातीर खंयचो पदार्थ तुमी योजिला करपाचो? हय. म्हाका ते भरिल्ले वांगे आई करताली. वांगे. वांगे म्हाका दिसता वन ऑफ द मोस्ट अशें कॉम्प्लिकेटेड अशें म्हणू शकता आमी. आनी ते तुमी करून दाखयतले म्हणल्यार करून पळयला पयलीं प्रॅक्टीस केल्ली? खूब फावटी केल्या अरे वा. आतां सद्या प्रॅक्टीस ना. हांव घरा कडेन वचून बसता. पण केला आमी केलंय. ओके. सो पूण, ह्या एका आमकां कितें कितें लागता तें पळोवया आनी करपाक आमी सुरवात करुया. शुअर आमची गजाली कशें चालू दवरुया. शुअर. तर मेन पदार्थ म्हळ्यार हे वांगे. हे मातशे व्हडले आसा. अशी हाजे धाकली मेळटा बारीक बेळगांवच्यान. सद्या बाजारांत हांव गेल्लो पळोवपाक. तर हाजे धाकली आसता. तर ते चिरपाचें. ते पयलीं उदकान घालपाचें. आयदर मिठाचें उदक चलता किंवा मागीर उदकान 15-20 मिनटां घालून मागीर मीठ चोळून तें दवरपाचें अशें. आनी ताका 4 अशें हें करपाचें. 2 स्टीक करपाचे, 4 भाग करपाचे. ताजे हे वयल्यान पळय आसा न्ही हे अशें वळोवन सोसायटीचो बेस. ही बेस तयार करपाची कापून अशी. हे अशें उरतलें दिसता. ते कुशीन दवरपाचें. आफ्टर दॅट मेन हो जो आसा पळय सोय. आतां एक अर्द किलो जर हे घेतलें 1 किलो म्हणजे एक तातूंत 10-15 वांगी येता इल्लीशी. तर ताका ताजो येतो मेनू. पूण आतां हो जो आसा तो एक 4-5 जागा केला आमी. ही सोय. ताचे बरोबर कांदो उबो हे चिरून तो हाजेर भाजपाचो. सच्चे आमी भाजतात तशें सोयनी कांदो. आनी थोडे खसखस घालपाचे हातूंत. ओके.
आनी ती टेस्टी वाडटा बरी. आनी तो मंद अग्नी तो दवरपाचो भाजून आनी घेवपाचं. भाजून घेवपाचो. तर हे सगळे आमी तयार केला ऑलरेडी. हे केला हो मिक्सचर सगळे कांदो पळय आणि खसखस भाजून आम्ही हे आमी घेतला. भाजून हय. हो तेजो रिजल्ट. ओके. आतां हो कुशीन दवरपाचो पयलीं. हम्म. आनी ह्या हातून इल्लोसो कांदो पळय तो एका कांद्याचो हे केल्लो पळय बारीक चॉप केल्लो बारीक केल्लो तो पयलीं आमी मिक्सरान घालुया. हम्म. आतां हे कमी आसा म्हणटकर त्या प्रमाणे आमी हे करुया. मागीर लसूण. लसूण इतली पुरो. ही आतां चिंच चीज. ओके. टॅमरिंड हम्म. ही इतली पुरो. हे आले हे इतलेच पुरो म्हणजे इट हॅज टू बी चॉप पण ते हातून वतले. घातले मागीर. आनी मागीर हे सगळे मसाले हळद हळद. हे हो मसालो मसाला. झालो गरम मसाला आणि मिरची. मिरची हे जालें. मागीर हे मिक्स करपाचें. आतां हे आमी आतां अर्देच मिक्स करुया इतले पुरो. सो आणि हे कितें दाटूच वाटून घेवपाचे की मातशे पातळ कशें जाय ना. जाड. ना इल्लेशें उदक घालून हम्म. ते मातशें ताका जसो गुळो कसो करपाचो. आतां हे वांटप तयार जालां. इतले सुके घेवपाक जाय. इतले सुके घेवपा जाय किंवा इतले ओले घेवपा जाय हम्म. जाय ते पयशे. दाट. आतां हे बरोबर बसपा जाय आमच्या वांग्यान. हम्म. ते फर्स्ट क्लास कट केल्ली आसा. हम्म. हे पळय हे अशें भरपाचें. आ, आतां हे जालें व्हेजिटेरियन. आमचे गोमंतकीय पळय आसात न्ही तांकां ते सुंगटाचो म्हणजे नुस्त्याचो वास मातसो जायच हम्म. म्हणटकच ही सुंगटां पळय आसा न्ही ही आयदर कट करपा जाय बारीक. बारीक हम्म. आनी हातून घालूं शकता. ओके. एका हातून एक सुंगट Chopping जाय आहे. चॉप करून ते हम्म. बारीक किंवा हे पयलींच हातून घालून ताजो मिक्स वाट्टाना. म्हणजे तातूंत तो सगळो टेस्ट येता. हम्म. ओके. आतां हे अशें जालें 4 आमी भरली हम्म. वांगी की मागीर ती उबी दवरपाची. पूण ताच्या पयलीं आ, आमकां तेल. हे तेल घालचें पडटा. आणि आमच्या प्रत्येक पदार्थांना आम्ही वापरतात ते पंचामृताचे सॅफ्लॉवर ऑइल. सो यू कॅन नाव कीप इट ओके. राईट. द सेम वे हे 4-5 जितले पळय हां तुमकां जाय तितले हे भरून 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 हे भितर दवरपाचे. गोंयकारांक जाय जाल्यार मागीर सुंगटां आनी बाकीचे व्हेजिटेरियन पळय आसात न्ही तशें. तर तुमकां व्हेजिटेरियन आवडटा की नॉन व्हेजिटेरियन? तुमची कितें आवड? तुमकां कितें प्रिफर करता? म्हाका दोनी पूण नॅचरली गोंयकार म्हणटकर नुस्तें. तो वास जायत न्ही. नुस्त्याचो. हय म्हणटकर सुंगटांची हे मोर टेस्टी आसा. घट्ट स्टफ करपाचें आनी तें हे सारकें जालां करपाक जाय न्ही. ओके. हे दवरतले आनी उरिल्लो मसालो सगळो तो तातूंत घालपाचो. हे सुद्दां करूं शकता नो प्रॉब्लम. आनी हाच्या मागीर ताजेर हे धापपाचें आणि शिजोवपाक लीड जाय. आनी 15 मिनिट आमी 3 शिट्यो काडटात. कुकरांनी करूं येता आनी हिचेरी करूं येता. कुकर बेस्ट. सो आमची ही वांगी आमी शिजपाक दवरतात सुमार 15 मिनटां. आणि 15 मिनटांनी पळोवया आमी ही कशी जाता ती. तोपर्यंत आमची गजाल्यो चालूच उरतल्यो. गो येस वाय नॉट. तर आतां हे आमी शिजयलां 15 मिनटां किंवा ताचे चड परते परते उगडून पळोवचें पडटा. सो पळोवया सर रोखडेच. हय. वाव. मस्त. तुम्ही पळोवू शकतात. हे याची मजा म्हाकाच मेळटली घेवपाक. सरांनी इतली स्पेशली केला. आतां ऑफकोर्स पूण ताचे पयलीं ओके म्हणजे पद्दतीन मीठ घालता. ओके. सगळे जेवण करतात केन्ना अशें जालां की कितें डिझास्टर जाला सुरवातेच्यान तुम्ही करताले तेन्ना
भरलेले वांग्याचे काय अशी केन्ना दुसरो पदार्थ खंयचो करतात हय मागीर हांव उत्तप्पा ट्राय केलो, डोसा ट्राय केलो. ते डोसा ट्राय करता करता ताची भुरजी जाली. ते नाशिल्लो. हय म्हाका ते येना ते करपाची पण करूं ना. तुमकां जर एक संद दिली की तुमच्या फेवरेट खंयच्या तरी प्लेयराक तुमकां जर कितें तरी बरें करून दिवपाक जाय जाल्यार कोणाक दितले आनी खंयचो पदार्थ दितले करून? त्याच्या म्हणजे आताचो जो प्लेयर आसा तुमचो फेवरेट खंयचो? आमचो आतां म्हणजे खेळटात हय तर त्या हातून माझ्या कोतान विराट कोहली जर आयलो, हय इज अ लवली बॅट्समॅन, जाल्यार ताका कितें आवडटा. तुम्ही खंयचो पदार्थ करता तुमचो स्पेशल? हांव इफ इज नॉन व्हेज देन आय विल गिव मटन. ओके मटनूय करता. हय सामके आई करताली पळय ओके तशें सामके परफेक्ट गोंयकार शागुती. ओके सो स्पेशल तुमकां अशें दिसता की विराट कोहली बरोबर लंच घेवपाचें किंवा डिनर घेवपाचें आनी तुमचें स्पेशल मटन तांकां खावपाचें. ओके सो आमच्यो गजाल्यो चालू दवरीत आमी आमचो पयलो सेक्शन जो आसता स्वाद डिश हें आमचे हांगाच सोंपयता आनी आमी रोखडेच फुडले सेगमेंट घेतली पण ताच्या पयलीं एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडेच परत येवया. पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3. आज इस चाय के स्वाद में कुछ खास बात है. देखते हैं खाना कैसे बनाती है. भाभी मेरे लिए सब्जी रोटी. भाभी मेरे लिए स्पेशल बासमती राइस. डॉक्टर साहिबा सबकी पसंद का ख्याल कैसे रखोगी? मेरी भी कुछ डिमांड है. एक डॉक्टर होने के नाते सेहत का ख्याल रखना मेरा फर्ज है और एक बहू होने के नाते परिवार वालों का दिल जीतना भी मेरा फर्ज है. ये सब पॉसिबल हो पाया है पंचामृता की वजह से. इंडिया का फर्स्ट फोर्टिफाइड राइस और इनके सारे प्रोडक्ट जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं. आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड. दिसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3. आमचे फुडले सेगमेंटान आमी पाविल्ली आसा जे आसता आमचो खेळ टायम आनी आमचे आजचे सेलिब्रिटी गेस्ट ताचे बरोबर आमी एक खेळ खेळटली आनी सर तर जेवण करीत आसता एक्सपर्ट आसा सारके सो तांच्या खातीर ही गेम सारकी सोंपी आसतली. थोडे आमी इन्ग्रिडियंट्स दवरला हांगासर तुमकां जस्ट हात घालपाक जाय तेन्ना वळखोवपाक जाय खंयचे ते. ओके सर चार्ट्स बी खावपाक आवडटा की ना? चार्ट्स बी खाता की ना? आवडटा. सो हे सगळे जिनस जे आसा हे चार्ट्साचेच आसा रिलेटेड सो तुमकां इजिली कळटा. ओके सो स्टार्ट. गेस करा खंयची ती. हाजे बरोबर पुरी काढा. येस राईट. ते पुरी खाता सर खाता. म्हणजे सर खंयचो चाट आवडटा खावपाक चड? एक म्हणते रगडा. रगडा. ओके रगडा पॅटीस. ते चणे. येस राईट. ओके फुडले. ये चणे विथ कोटेड विथ समथिंग. सारखे पळया आय मीन सारखे गेस करा हात लावून. ते तांबडे आय मायट बी रॉंग. ओके सेम भिकणा. बिगडा नॉट चणे बिगडा. ओके आता शेवटचे शेवटचे. ही ते म्हणते ते वयल्यान घालता ते आमी कितें वयल्यान शेव. येस राईट. ओके सो व्हेरी वेल प्लेड.
सो डिफरंट चार्ट्स खावपाक आवडटात म्हणटात सो हय. म्हाका दिसता चाट दी हटी इज द बेस्ट प्लेस तुमकां हांगा येवन नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ट्राय टाइम आय करपाक वॉन्ट टू बी टेस्टी. ओके सो रिक्वेस्ट करता चाट दी हट्टी कॅफेचे ओनर गौरीश नायक हांच्यानी आमचे आजचे सेलिब्रिटी गेस्टाक तांचो वाउचर दिवचो. थँक्यू सो मच. थँक्यू सर. ओके सो आमचे खेळ टाइम हे सेगमेंट आमचे हांगाच सोंपता आनी आय एम शुअर की सर तुम्ही हांगा विजीट करतले डिफरंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स. आय कम विथ माय टीम. Yes. भुरगे. ओके आमी रोखडीच आतां आमच्या फुडल्या सेगमेंटान वतली जंय चाट दी हट्टी ह्या कॅफेचे शेफ तुमच्या खातीर कितें तरी स्पेशल प्रिपेअर करतले. सो ते कितें स्पेशल प्रिपेअर करता पळयात. तडका विथ शेफ या सेगमेंटान आमच्या बरोबर आसा चाट दी हट्टी कॅफेचे शेफ अमन वेलकम तुका. आणि आज कितें स्पेशल दाखयतलो आमच्या सगळ्या पळोवपां खातीर. राजस्थानी राज कचोरी. राजस्थानी? राज कचोरी. ओके आणि ही कितें स्पेशलिटी तुजी हांगासरली. शेवपुरी दहीपुरी नॉर्मल चाट असला आणि कचोरी मध्ये राज कचोरी. राजस्थानी राज राज कचोरी. ओके आणि हे सगळें तूच करता चडसो. हा. आणि लोकांचो फीडबॅक कसो आसता. बरं. आणि कितली वर्सां जाली तुका हांगासर. झाले 1.5 वर्ष झाले. 1.5 वर्स. ओके सो राजस्थानी राज कचोरी आमकां दाखयतले आणि चाट्स म्हाका दिसता सगळ्यांकूच आवडटा आणि तुमकांय जर परफेक्ट चाट खावपाक जाल्यार हांगासर तुमकां बेस्ट वेन्यू तुमकां ऑलरेडी आमी सांगला. सो चाट दी हट्टी हांगासर तुमी येवं शकता ह्या कॅफेन आणि डिलिशियस चाट्स तुमी खावं शकता. आणि असोच एक चाट आमकां आतां अमन दाखयतलो करपाक. तो कसो करता तो पळया आणि तुमी घरा ट्राय करूं शकता. हे कचोरी ओके आणि दोन हे घालता पोटॅटो पटेटो हे कितें फ्राय केला फ्राय पटेटो. केल्या आणि हे चणे ओके बॉइल्ड. बॉयल चणे. ओके चॉप चिली. एकदम बारीक करची हा. पडटली. यातले सॉल्ट हम्म. म्हणजे चाट मसाला. हम्म. ओके हे कितें चाट मसाला दोन्ही चाट. मॅजिक मसाला. मॅजिक मसाला आणि चाट चाट मसाला. मसाला. आमच्या इथली ग्रीन चटणी. ही चटणीतून कितें कितें घालून केल्या. ते मिंट कोरिएंडर. ग्रीन चटणी Chili. नॉर्मल आमी Green chili करता normal तशीच म्हणजे तशीच. कोरिएंडर मिंट लिव्स आणि ग्रीन चिली. ग्रीन चिली आणि भितर लसूण आणि आले घातला. आणि इमली चटणी. इमली चटणी आणि ही करपाक कितें घातला. ही आमची येता रेडी. सो हे मेळटा भायर आमकां अवेलेबल हा. आसता. ओके ही आमची कड दही. शुगरा बरोबर आसा की शुगर. विथ शुगर स्वीट कर. आमचे शेव. आणि गार्निशिंग इमली चटणी. सेम चटणी. हय सेम. आमचे प्रोमोग्रेनेट अनार. हे मागीर घालपाचें. हय मागीर कोरिएंडर आणि कॅरट बीटरूट चॉप. ओके येस जालें. वाव सो हांगासर आमकां राजस्थानी राज कचोरी आमकां अमनान हांगा शिकयला करपाक. पण आमी शिवर की तुमकां हांगासरूच येवन ती चड टेस्टी लागतली. सो घरा करून पळयात पण एक्चुअली खावपाक हांगासर तुमी विजीट दियात. आणि आमची ही टेम्पटिंग अशी कचोरी तयार आसा आमच्या आजच्या स्पेशल सेलिब्रिटी गेस्टा खातीर. आणि ताच्या बरोबरच आमचो आजचो हो सेगमेंट जो आसता तडका विथ शेफ हांगाच सोंपता. पण आमच्या शेवटच्या सेगमेंटान वचचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आणि रोखडीच परत येऊया पंचामृता स्वादास्वाद सीझन 3. आज इस चाय के स्वाद में कुछ खास बात है। देखते हैं खाना कैसे बनाती है। भाभी मेरे लिए सब्जी रोटी। भाभी मेरे लिए स्पेशल बासमती राइस। डॉक्टर साहिबा, सबकी पसंद का ख्याल कैसे रखोगी? मेरी भी कुछ डिमांड है। एक डॉक्टर होने के नाते सेहत का ख्याल रखना मेरा फर्ज है और एक बहू होने के नाते परिवार वालों का दिल जीतना भी मेरा फर्ज है। ये सब पॉसिबल हो पाया है पंचामृता की वजह से।
इंडिया का फर्स्ट फोर्टिफाइड राइस और इनके सारे प्रोडक्ट जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। आई सर्टिफाइड, वेयर फूड इज फोर्टिफाइड। विसावा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी उपकार पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3 आमी पावल्या आमच्या शेवटच्या सेगमेंटान जो आसता आमचो आस्वाद घेवपाक आमच्या बरोबर आसा आतां जॉईन जाला आमकां चाट दी हट्टी ह्या कॅफेचे ओनर गौरीश नायक सर आनी नमस्कार. तशेंच आमचे सेलिब्रिटी गेस्ट आमचे बरोबर आसा हेमंत आंगले सर आनी आमी तिगाय मेळून आजचे हे दोन्ही पदार्थ आमी टेस्ट करून पळयतली आनी आय एम शुअर की दोन्ही तितले टेस्टी जाले आसतले. पण ताचे पयलीं म्हाका सरांक विचारून दिसता की सर आमी आतां पळयतात की खुबशे आमच्या गोंयान बऱ्यांतले बरे क्रिकेट प्लेयर आसा पण ते इंडियन टीम पर्यंत पावना. सो तुमकां कितें दिसता कित्या खातीर? इंडियन टीम पर्यंत पावपाक खूब कारणां आसतात. मुख्य म्हळ्यार रणजी ट्रॉफी आमची डोमेस्टीक क्रिकेट सर्त जी आसा तातूंत तुवें पयलीं नांव कमोवपाक जाय. म्हणजे खूब रन्स नाजाल्यार विकेट्स अशें घेवन तुमच्या संघाक जिखोवपाक जाय. आनी तें जर जालें जाल्यार तुमकां सिलेक्टर्स तुमकां सिलेक्ट करता फॉर झोन. ओके. आतां ते झोन लेवलान तुमी जर 11 खेळ्ळे ना जाल्यार मागीर इतलें काम करून फायदो ना. ते जर जालें 11 तुमी खेळ्ळे थंय दोनी ट्रॉफीन दोन ट्रॉफीन तुमी बरें केलें झोनल मागीर तुमकां इंडिया टिमीन पावपाचो चान्स आसता. पण खंय कमी पडटा अशें तुमकां दिसता आतां? हांगा म्हळ्यार आमची गोंयची टीम मुखार पावना. आतांच आमी आतां परती एलीट आनी प्लेड अशे दोन ग्रूप आसता. प्लेड ग्रुपान सगळे वीक टीम्स आसता. आमी सद्या प्लेड ग्रुपार आशिल्ले. आतां ह्याच वर्सा आमी परते एलीट ग्रुपान आयले. आतां एलीट ग्रुपान सगळे मातब्बर प्लेयरांचे हे आसता. तांची सिस्टमूय बरी आसता भितरली. म्हणजे प्लेयर वयर काडपाची हांगा डोमेस्टीक सर्त जी घेवपा जाय ते तांचे हे खूब आसता. म्हणजे तो प्लेयर एका आठवड्यान 2-3 तरी मॅची खेळत आसता. ताका आपशीच तागेले म्हणजे ते हे वाडटा स्टँडर्ड वाडटा आनी तो सेंच्युरी मारपाक लागता विकेटी घेवपाक लागता 5-5 विकेटी. आमचे हांगा तशें जायना. एक प्लेयर जो पळय वर्सभरान एका आठवड्यान 2-3 मॅची खेळपाक जाय तशें जायना. तो एकूय मॅच खेळना केन्ना केन्ना 2 मॅची खेळटलो 3 मॅच आनी ते केन्ना जाता एप्रील मे जाता. जे पळय ऑक्टोबरान केन्ना सुरू जावपाक जाय तशें आमच्या हातून जायना. पावसूय आसा मागीर तसो पावस मुंबय पडटा आनी हातूनय पडटा. सो पण तुमकां कितें दिसता कितें बदल जावपाक जाय कसो हांगासर कितें बदल करून हाडपाक जाय? कश्ट करपाक जाय आपल्या भुरग्यांनी. स्वताच फिटनेस आपली वाडोवपाक जाय आनी ते सेंच्युरी मारपाक व्हडले व्हडले सेंच्युरी मारपाक ताकद आसपाक जाय. म्हणजे हांगा तर ती आमच्या हांगा मातशी कमी पडटा. आनी तो जर स्वता फिटनेस हे करून वयर सुरलो जाल्यार तें शक्य आसा. आनी आतां यू कॅन टेक इट एज अ प्रोफेशन म्हणटकीर आपल्या भुरग्यांनी ते मातशे कश्ट करून वयर सरपाक जाय अशें म्हाका तरी दिसता. ओके. सो आमच्यो गजाल्यो खूब बऱ्योच चल्ल्या पण आतां आमचो वेळ आयला की आमी आजचे हे दोन्ही सामकी यम्मी यम्मी डिशीज आमी टेस्ट करून पळयतले. आनी सर आमच्या हेमंत सरान जे भरलेली वांगी केल्या पळोवन तुमकां कळटा आसलें कितले टेस्टी जाला. सो हे टेस्ट करून तुमकां सांगपाक जाय हे कशें जाला. आनी तुमी सांगला की तुमकां चाट आवडटा आनी पळोवन पळयात कशें यम्मी दिसता. सो टेस्ट करुया आनी पळोवया की कशें जालां तें. ओके. सो सर टेस्ट करून सांगा कशें जालां ते भरलेली वांगी. बेस्ट आसा बरी आसली बरी आसा सामकी. टेस्ट मातशी वेगळीशी दिसली. आमी नॉर्मल घरा कन्नाय करतात पूण तो एक टेस्ट आमच्या तोंडाचेर आसा हो मातसो वेगळो असो दिसलो.
बरी लागली Better सर side or- बरी आसा सामकी बरी आसा सामकी बरी थँक्यू आसा. थँक्यू हा. थँक्यू परफेक्ट ब्लेंड ऑफ मसाले सगळे आणि खास करून ते आले लसूण तो सारको बरो स्मेल येता. परफेक्ट सर, व्हेरी नाईस. तुम्ही सांगा तुमचं भेटले. तर तुमचो आमचो फीडबॅक कसो आणि- आता पहिला एकदम राजकचोरीचो व्हेरी कसो लागलो? तुझे प्रेझेंटेशन पळय न्ही इज वंडरफुल. टू गुड. आय एम शुअर की सगळ्यांनी स्पेशली टेस्ट करपाक येवपूच जाय हो चाट. खरंच यमी. आणि तुमकां कसो फीडबॅक मेळटा हांगा? आमकां बरो आसा सगळो मीन्स आमचे स्पेशल चाट म्हणटा आमचे फर्स्ट मेन थिंग सगळे आमचे चाटाचे. आता कितली वर्सां जाली तुमकां? हे आमचे जाले आतां 2.5 वर्स सुमार जाले Okay. आतां सगळे. सो वर्किंग बरें आसा सद्या. आनी तो आयटमी आमी खूब आनी एड केल्ले आसात. नॉर्मली शेवपुरी पानीपुरी त्याचे सगळे आसाच. आमची एक हो एक स्पेशल राज कचोरी म्हणून राजस्थानी राजकरी हो एक केला. मागीर रगडा पॅटीस एक वेगळे स्टायलीन. Okay. नॉर्मली भायर रगडा पॅटीस मेळटा ताजी टेस्ट वेगळी आसता. आमची एक वेगळी टेस्ट आसा चाटाची. सो चाट खावपाक त्याच्याशिवाय शेक्स बी सगळे वेगवेगळे शेक सगळे मेळटा. आनी बाकीचे नॉर्मली ते पिझ्झा सँडविच बर्गर्स हे जे स्नॅक्स सगळे आसा ते सगळे आमचे कडेन मेळटा. पूण आमची स्पेशल म्हणटा ती चाट. सगळे चाटाचे सगळे आयटम हांगा मेळटात बरे. ही राज कचोरी हांवें दिल्ली खाल्ली. हय हल्दीरामची. तुमचे प्रेझेंटेशन तुमच्या सारकेच आशिल्लें. म्हणजे सगळे ते इंडियन फ्लॅग ते दही हां हां ते कलर्स बी हे घालून इट लूक व्हेरी व्हेरी गुड. इनफॅक्ट ताज्याकूय बरी टेस्ट तुमकां हांगा मेळटली. अरे वा. आय एम नॉट फ्लॅटरिंग यू. पूण ती पळय दॅट क्रंचीनेस ऑफ दॅट भायले हय ओके आनी भितरलो मोव हे दोगांचो बेस्ट संगम जाला. थँक्यू. It's the best compliment. ओके सो आम्ही हे सगळे सोपेतली कित्याक चाट सांगू शकना आमी. आणि ऑब्वियसली आमची भरिल्ली वांगी सगळे सोपोवपाचे आसता. पण हेमंत सर मुद्दम वेळ काडलो आमच्या खातीर आणि आमच्या खातीर इतली स्पेशल रेसिपी दाखयली. ताका लागून रिक्वेस्ट करता संजीव नाईक जे पंचामृताचे सेल्स एक्झिक्युटिव्ह आसात आणि आमच्या आजच्या गेस्टाक पंचामृताचो हॅम्पर दिवचो. थँक्यू व्हेरी मच. इनफॅक्ट म्हाका हांगा आपयलो आनी डीश फामाद केली आमची. आमच्या घरची डीश ती फामाद केली म्हणून तुमचे खूप आभार. पंचामृत तरी तुमचे थँक्यू. दोघांचे खूप आभार. आणि हे तर म्हळ्यार सगळ्याचो गुड फ्रेंड. ओके. सो ही इज नॉट न्यू. आणि हे मात खबर नाशिल्लें म्हाका हे आसा म्हणून. सो हाजे मुखार तुम्ही जो रगडा पॅटीस सांगले पळय आनी खूप आसात आयटम. हांगा खूप टायम येवन येवपाक खातो. पडटले सगळे आयटम टेस्ट करपाक. रगडा पॅटीस इज माय फेवरेट डिश. हांव येवन खातलो हांगा. ओके. थँक्यू व्हेरी मच. आता बरो योग आयला आनी ज्या हातूंत म्हाका कांय गंध नाशिल्लो तो आतां म्हाका मास्टर शेफ केला. आनी इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दीस. ते आस्वाद पुस्तक पळय न्ही ते हांवें जें बरयलें त्या प्रमाणे केलें ते अशेंच जातलें. आनी ते म्हाका आतां योग आयला मॅडम सारिका हांकां दिवपाक. थँक्यू सो मच. आमचो आजचो भाग सोंपोवचे पयलीं म्हाका तुमचे कडेन की खुबशे अशे आसात अपकमींग प्लेयर्स जेंकां क्रिकेट फूल टायम प्रोफेशन करपाक जाय किंवा क्रिकेट फिल्डान वचपाक जाय. सो तांच्या खातीर एक मेसेज तुमच्या कडल्यान की बिकॉज यू द रायट पर्सन मेंटोर तुमी इतले लोकांचे इतले भुरग्यांचे. सो म्हाका वायट बी दिसता की आमचे भुरगे इतले टॅलंटेड आसात. प्रतिभा भरपूर आसता पूण कश्ट करपाक मातशें फाटल्यान उरता. तर तो जर हांव आतां भायर भोंवून आयलो असो म्हणून आय हॅव द रायट की थंयचे पळय भुरगे आसात दीस रात तातूंत आसतात. मागीर ते केन्ना केन्ना शाळेंनी वचनात वच्चे न्ही अशें म्हणना हांव. पूण इतली तांची डेडिकेशन थंय ते घाम गाळटात ते. सो त्या हातूंत हांव पळयलें तांकां ते बरे वयर सरतात. ते बरे बरे हांचे कडेन कॉम्पीट करतात. तशेंच आमच्या भुरग्यांनी हांगा त्या प्रमाणे आनी हे करचें. आनी आमचें पळय असोसिएशन आसा आनी टुर्नामेंट्स घेवपा जाय. ह्या कारणान तो भुरगो मागीर तो 14 वर्साचो आसूं 16 वर्साचो आसूं 19 वर्साचो नाजाल्यार एडल्ट आसूं तो
एका आठवड्यान 2 ते 3 मॅचीस खेळटलो हाजी म्हणजे शास्वती घेवपाक जाय. तर ताणें अरेंजमेंट करपाक जाय टुर्नामेंट घेवपाची जाल्यारच ते भुरगे वयर सरतले अशें. सरांचं देव बरें करूं म्हणटा आमचे आजचे किचन पार्टनर चाटी हट्टी हे कॅफेक आणि त्याचे ओनर गौरीश नायक हांकां तेंच्यांनी आज सगळो आमकां हो सेटअप करून दिलो आणि त्यांच्या सगळ्या स्टाफाकूय देव बरें करूं म्हणटा तेंच्यांनी सगळें आमकां हांगासर अरेंजमेंट करून दिली. थँक्यू सो मच सर. थँक्यू. थँक्यू. तशेंच परत एक फावटी आमच्या गेस्टाकूय देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू सो मच इतली बरी आमकां डिश करून दाखयली. तर फुडल्या भागात रोखडीच मेळुया आनी एका सेलिब्रिटी गेस्ट बरोबर एक नवीन पदार्थ करपाक तांची फुडी सायड जाणून घेवपाक. तोपर्यंत पळयत रावात पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3. देव बरें करूं.